मायनिंगान पेड्ड्यार जाल्ली शेतां जाग्यार घालूंक मायनिंग कंपनी कडेन उलोवपाक मजत करात म्हूण पिळगांवचे 40 लोकांचे दिवचल मामलेदाराक निवेदन। डेंपोन शेतां मदल्यान रस्तो व्हेलो तेन्ना लोकांक दर म्हयन्याक लुकसाण भरपाय दितालो। कांय जाणांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो, आतां कामगारांक रिट्रेंच केला, लुकसाण भरपायूय ना। आतां शेत करून तरी पोट भरता म्हूण लोक उलयले। तेन्ना सगळो तो रस्तो येयल्लो आनी रस्त्याच्या कारणाक लागून थंयसर सगळी माती येयल्ली आनी माती येवन सगळे ते हें जाल्लें आसा। थंयसर आतां जर कितें जर करूंक वयतलो जाल्यार कांय जावपाचें शक्यता ना, कित्याक तेंची सगळ्यांनी तें क्लीन करून दिवचें हे कंपनी कडल्यान आमचें मागणें आसा। आनी दुसरें म्हटल्यार आमकां जाय ते फावटी हांगासर फेन्सिंग आसा जावं आनी कितें आमकां खूब तरेचे रानटी जनावरां येवन आमकां हांगासर त्रास करता, ते जरूय तेंच्यांनी कंपनीनी हें करचें अशें आमचे फार्मर्स सगळे म्हणटा। आनी हे पयलीं कोण घातला पळय दिता पळय कोणाक ते बरेपणान कितें घातला जाल्यार ते बी ते तो वेदांता पळयतलो आनी सेजा पळयतलो, आमी जेताचे खातीर बरेपणान दिल्ली हे केल्ले। हे हांगा माटवाडा म्हणटा पळय जंक्शन, हे आमची पयलीं हांगा शेतां करताले आमी। आनी जेन्ना हो तेंच्यानी आतां रोड केल्लो आहा पळय हांगा शेतांसून, तेका पयलीं आमी धेंपो आसलो पळय तेन्ना दिल्ले हांगा कर बेश्टे। आतां आमी कामाक आसले, काम ना धंदो ना कांय ना, आतां आमकां आनी पर्याय कांयच ना न्हू। आतां फक्त आमकां एक शेताची तेंच्यांनी आमचे कितें माती गेल्ली पळय, सगळे शेतकार आमच्या 40 पंचायत तेंच्यांनी सगळे ती नितळ करून दिवची। आतां थंय पाणी सद्या मेळना आमकां वांयगण करतना, पाणयाची सोय करपाक। आतां तेंच्यांनी आमची मागणी एकूच आहा की एक तर तेंच्यांनी शेताची माती जी पडल्या भितर ती सगळी काडून शेतकारांक आपले शेतां करूंक दिवची, ना जाल्यार सबंद गांवाचो जो प्रश्न आहा तो तेंच्यांनी सोडोवचो। मेन म्हणजे कोणाचो, शेतकाऱ्यांचो कुमदाद जो म्हण किंवा कामगारांक काडल्या पिळगोचे कामगारांक काडल्या तेंचो प्रश्न आहा। आतां सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन म्हणजे वेदांताचो ग्रूप, तांकां लीज मेळ्ळा आनी ते तुमकां खबर आसल्या प्रमाणे तांकां कामगारांक जे आसा पळय रिट्रेंचमेंट करून घरा बसयल्ले आसा। आतां हेच कामगार म्हणटा की तुमी आमकां जर कामाक घेना जाल्यार एटलीस्ट आमची शेतां जी आसा ती परत आमकां रिस्टोर करून दियात, जेणे करून आमचो डेली लिवींग म्हणजे उदरनिर्वाहाचो जो प्रश्न आसा पळय तो आमी मॅनेज करता। सो आयच्या डेटीक जर शेतां पळयतली भितर खुबसो फील्ड केल्लो आसा, मायनिंग सील्ड डंप, त्या कारणान सगळे शेतीची वाट लागलेली आसा। तो एक डेप्युटी कलेक्टराक रिप्रेझेंटेशन दिलां की तुमी इंटरवेन करून एटलीस्ट रिस्टोर करून दियात आमची शेतां। स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे।